मंगळारा दिल्लीत काँग्रेसीच्या छाननी समितीची बसका जावपाची आसा। या बसकेत गोयच्या लोकसभा उमेदवाराच्या नावांचेर शिक्कामोर्तब जावपाची शक्यताय आसा। खासा गोपांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उत्तर गोंयांतल्यान रमाकांत खलप आणि विजय भिके, जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान फ्रांसीस सार्दिना आणि कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस ह्या नावांचो आस्पाव आसा। या 4 नावांपैकी 2 उमेदवारांच्या नावाची अधिकृतरित्या घोषणा जातली। लोकसभा इलेक्शन आता लागीं पावत आसा आनी आमकां वेगवेगळ्यो इम्पॉर्टंट अश्यो पॉलिटिकल घडामोडी आमकां पळोवपाक मेळटल्यो। काल तुमी पळोवंक शकता इंडिया अलायन्साक अंतर्गत आम आदमी पार्टीन ज्या 2 सीटां आसात लोकसभेचे, उत्तर आनी दक्षिण गोंय हे काँग्रेसीक दिल्यात। आनी आतां एक म्हत्वाची घडामोड पळोवंक गेल्यार काँग्रेस बेगीनूच आपले उमेदवार जाहीर करपाक शकता ह्या 2 सीटांचेर। गोपांनी दिल्ल्या म्हायतीनुसार, खात्रीलायक गोपांनी दिल्ल्या म्हायतीनुसार गोमंतक टीव्हीक एक म्हायती मेळ्ळा की ते 4 नांवां म्हणटा ते आतां सध्या चर्चेन आसात आनी ह्या 4 नांवांचेर केन्ना शिक्को लागूंक शकता। उत्तरेत 2 आनी दक्षिणेत 2। आयज मंगळारा दिल्ली काँग्रेसीची स्क्रुटिनी मिटींग जाली आनी थंयसर उमेदवाराची नांवाची छाननी जाली। नॉर्थान ॲडवोकेट रमाकांत खलप जे आदले केंद्रीय मंत्री आसात आनी विजय भिके जे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस प्रेसिडेंट नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टचे जनरल सेक्रेटरी आसात काँग्रेसीचे, तेंच्या नांवाचेर चर्चा जाली। जाल्यार सावथान जे सद्याचे खासदार फ्रांसीस सार्दिन आनी कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हेंच्या नांवाची आयज चर्चा जाली। हे 4 नांवां म्हणटा ती एप्लिकेशनां स्क्रुटिनी कमिटी मुखार येयली आनी तेजेर चर्चा जाली। आतां केन्ना खंयचो कोण आतां दावेदार हांगासर लोकसभा इलेक्शनाक उबो रावतलो बीजेपीच्या अगेन्स्ट तें आतां पळोवचें पडटलें। ह्या सारक्या अपडेट्सा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।